मोगाच्यानो हो नवो कोंकणी ऑडियो बायबल तुमच्या मुखार दवरूंक एकूच हांवडो तो म्हळ्यार जांकां बायबल वाचूंक येना, जांकां बायबल वाचपाची इस्त उरोंक ना, वो जायतीं जाणटीं आश्रमांनी ओल्ड एज होमांनी आसात तांच्या कानार हो बायबल पडचे खातीर, देवाचें उतर पडचे खातीर होच आमचो हेतू, होच आमचो हांवडो. हो हांवडो आसलेलो बायबल सोसायटी ऑफ इंडिया हांचो देखून तांणी हो कोंकणी नवो कोरार ऑडियो बायबल तयार केल्लो. रोमकारांक पावलुचें पोत्र आवेसोर 1. मनशा स्वयंबान तो दाविदाचे कुडयेंतलो पूण पवित्र करता त्या आत्म्याच्या पदवेन ताका मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत करून देवान ताका आपलो बळवंत पूत म्हूण स्थापन परगट केलो. ते आमच्या सोम्या ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता विशीं आपल्या प्रवाद्या उदेशी पवित्र पुस्तकांनी देवान आदी फुडें बसयल्ले देवाचे बरे खबरे पासत कुशीन काडलेलो. देवान एक आपोस्तल जावंक आपयल्लो जेजू क्रिस्ताचो सेवक हांव पावलो जेजूच्या नांवाक मान जोडून घेवंक सगलीं विदेशी राष्ट्रां बावरतान देवाक खालती जावचे खातीर ताचे वरवीं फावो जाल्ले आमकां हे वर्ते देडे म्हणजे आपोस्तलांचें सेवकपण आनी तांचे मदें तुमां सोमेस्तां रोमाक आसलेल्या जेजू क्रिस्ताची जावंक आपयल्यांत तांकां हें पोत्र बरयता. तुमी देवाच्या मोगाची आनी ताची पवित्र सोबा जावंक आपयलेली. तो देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयाळाय आनी शांती तुमकां फावो जावं. दिनवासतेचे मागणे. पयले सुवातेर तुमच्या बावळताची खबर सगळे संवसारार गाजत आसा देखून जेजू क्रिस्ता उदेशी तुमां सोमेस्तां पासत म्हज्या देवाक हांव दिनवासतां. ताच्या पुताचें शुभ वर्तमान परगटून म्हज्या आत्म्या हांव देवाक बसतां. हांव थांबनासतना तुमचो उगडास करता म्हूण तोच देव म्हजो गोवाय. तुमच्याशी येवंक आतां निमणे कडेन देवाची खुशेन म्हाका कशेय भाशेन वाट उक्ती जावंक हांव ताका सदांच विनवती करीत आसां. म्हजे बेटे वरवीं देवाच्या आत्म्याचें देणें तुमकां मेळून तुमी गोड जावची म्हूण हांव तुमकां पळोवंक आशेतां. अदीक बरें अशें सांगल्यार म्हाका आनी तुमकां आसा त्या एकाच बावळता वरवीं आमी एकामेकाक धीर दिवचो म्हूण म्हजी आशा. भाव भयणीनो, जशें हेरां विदेशां मदें म्हाका फळ मेळ्ळां तशेंच तुमचेय मदें कसलो तरी फळ म्हाका मेळटलो म्हूण पातयेवन तुमकां भेट दिवंक सोबार पावटी म्हजें मन आसलें म्हूण तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. पूण हे वते आडकोडीक लागून हे म्हजे लागीं अजून पर्यंत घडलें ना. ग्रीक मनशां सोरी तशेंच हेरां सोरी, जाणारां तशेंच नेणारां सोरी म्हाका तोच कायदो आसा. ह्या पासत म्हजेन जाता ते भाशेन रोमाक आसलेल्या तुमकांय शुभ वर्तमान परगटूंक म्हाका व्हड उर्बा आसा. शुभ वर्तमानाचें बोड. बावट दवरतल्या सगल्या मनशांक, पयलीं जुदेवांक उपरांत ग्रीकांकूय शुभ वर्तमान थारण दिवपी देवाची सक्ती देखून शुभ वर्तमानाचो म्हाका पूर्ण विस्वास आसा. ह्या पासत देव आपणाक मानवलेलो करता तो मनीस बावरतांत जियेतलो अशें बरयल्लें आसा. ते प्रमाणे तातूंत जेजूचे बरे खबरेंत बावरतासून बावरताक देव आपणाक मानवतो करप उगडापें जालां. मनशाकुडाचो अपराध. खरेंच खोटेपणान सोत दामून दवरतात त्या देवभक्ती नासलेल्या मनशाच्या सोर खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध स्वर्गार्थान देंवलेलो दिश्टी पडून येता. कारण देवा विशीं जें ओळखूंक जाता तें ती बरी जाणत, कित्याक देवानूच तांकां तें उक्तें केलां. तर पळोवंक जायनात ते ताचे गूण म्हणजे ताची साश्टीक पदवी आनी देवपण संवसार रचला ते मेरेन रचलेल्या वस्तू वरवीं गिन्यानाचे दोळ्यांक निवड दिश्टी पडटा. देखून हे आपले वागणुकेचो आपणाक गुन्यांव ना म्हूण कशेच भाशेन तांच्यान मोडूंक जायना. कित्याक म्हणल्यार देवाक ओळखूनय फावो तो मान तांणी ताका दिवंक ना. ताचे उपकारूय ताणीन आठोवंक ना. पूण ताचें सगळें चिंतपूच हलकें पोलकें जालें आनी ताचें अक्कल नासलेलें गिन्यान काळोखांत बुडलें. आपूण शाणी म्हूण दाखोवंक सोदतात
पूण खरें म्हणल्यार ती पिशी. आनी अविनाशी देवाची मोहीम सोडून विनाशी मनशांच्या, सुकण्याच्या, चौपांय मनजातींच्या आनी सोरपांच्या रुपण्यांनी मुर्ती पुतले ताणीन करून घेतले. हे खातीर ताणीन एकामेका लागीं आपल्याच कुडीचो मान होगडावचो बूड तांच्या काळजांचे वणावणे परबाडे देवान तांकां पजडपणाचे आदीन सोडली. आनी देवा विशीं स्वता बदलेक ताणीन फोट मानून घेतली आनी रोस्ताराक बोसचे बदलेक ती रोस्तेक बोजली. ह्या रोस्ताराक सासनाक वाकाणली. आमेन. हेच पासत देवान तांकां लोजेच्या खोर वणावण्याच्या आदीन सोडली. तो तांच्यो बायलो लेगून स्वयंबाचो लिंगा सोमोन साडून स्वयंबाचेर आड सोमोन दवरतात. तशेंच दादले बायला लागीं स्वयंबाचो लिंगा सोमोन सोडटात आनी एकामेका लागीं कामचाराच्या उज्यान लासतात. दादले दादल्या लागीं कांठाळ्याची कुर्तुबां करतात आनी आपले खोटे वागणुकेचो पुरतो मुशारो आपल्याच माथ्यार घेतात. हेच खातीर देवाक लेखूंक ती कबूल जाली ना देखून देवान तांकां आपल्या खोट्या चितपांत परबाडे चलूंक आनीक सोबना तसली जिविताची चाल दवरूंक सोडल्यांत. ती सगळे तरेच्या खोटेपणान म्हणजे कुसडायेन, आपस्वार्थान, नश्टेपणान बुडलेली आसात. नाटकायेन, खुणांनी, झगड्यांनी, फोटींगपणांनी, विकोटायेन भरलां तांचें जिवीत. ती जाल्यांत चाळयो सांगपी, एकामेकाचेर बोगलांडां घालपी, देवाचो द्वेस दवरपी, उर्मोटायेची, गर्वाची आनी मिजाशीची तांची चाल. वायट करपाच्यो मान्न्यो ती सोदून काडीत आसात. आवय बापायक मान दिनात. समजिकाय नासलेली, पातयेवंक जायनासली, मोग नासलेली, काकूत नासलेली ती जाल्यांत. दिल्लें उतर ती पाडिनात. अशें वागतल्याक देवाचे निर्णया परबाडे मरण फावो म्हूण ती बेस बरी जाणत. तरी न्हयच आपूण तसली कर्तुबां करीत रावतात, पूण तशेंच वागतल्यांकूय बरे भाशेन मानून घेतात.